प्राचीन काळाचो पांचवो आयतार. जराल प्रस्तावन. प्राचीन काळाच्या पांचव्या आयताराच्या देवस्तुते संभ्रमा वेळार पवित्र सभा आमकां आज मरणां आनी जिवंतपणा विशयांत नियाळूंक उलो दिता. जिवीत आनी मरण मनशा जिविताचें वास्तवीक सत्ता जावन आसत. देखून आमी भिवची गरज ना, कारण आमचो सोबी आनी धनी ह्या मरणांत भितर सरलो आनी पुनर्जीवन जावन उठलो. देखून जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो जियेतलो. आमी संवसारी जिविताक मरच्या वरवीं आमी सासणीक जिवीत आपणायता. तर आमच्या भावार्थान थीर रावया आनी जिविताचें वास्तवीक सत समजूंक प्रयत्न करया. जेजूचें जिवीत आनी जिवंतपण जावं दी आमच्या जिणेचो शेवट आनी संवसारी जिवीत क्रिस्ताच्या जिवंतपणाच्या बरवशान जिवंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत एजिकेल प्रवादी इस्रायल परजेचे फोंड उक्ते करचे विशयांत आमकां उगडापे करता. देव जिविताचो दातार आनी देव मात्र आमकां जिवीत आनी मरण दिवंक शकता म्हणलें आमकां कळयता. तर जिविताचें आनी मरणाचें म्हत्व उगडापे करचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें जावन आसा. रक्तमासा खाल जाल्लो देवाक मानवंक नजो, पूण आत्म्याचे कुशेक खाल जाता तो क्रिस्त थंय जिवीत सोडटलो म्हणलें सत आमकां उगडापे करता. तर जिवीत कुरपेन जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत आमी जेजून मेल्ल्या लाजरसाक जिवंत उठोवच्या विशयांत आयकतले. लाजरस मरून 3 दीस जाल्ले, पूण ताची मरणाची खबर जेजूक चड वेळ कन्न पावल्ल्यान जेजूक थंयसर येवंक वेळ जाता. पूण कशें जेजू मेल्ल्या लाजराक जिवंत उठयता म्हूण संपूर्ण विवरण दिवची ही सुवार्ता आतां आमी शीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूचे कश्ट, कुर्सा मरण आनी ताचें पुनर्जिवंतपण मनशा कुळाक सोडवण फावो करता म्हणलें समजून ताणें आपल्या भावार्थी आनी साक्षीच्या जिणे वरवीं भावार्थी परदेक पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान जियेचें प्रेरण दिशें तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संवसारी जिवीत देवाचें उदार देणें म्हणलें समजून आपलो अधिकार आनी मांडून हाडची हर एक योजना परजेच्या फायद्याक पडटा तसली जावच्याक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, पिडेस्त प्रायवंत आनी विविध समस्यांक वळख जाल्ल्यांनी जिवितांत निराश जायनासतना क्रिस्ती जिवंतपणाच्या बरवशान जिवीत सारूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें देव आपोण्या पासून. विस्वासी बापा, आमच्या कुटुंबांनी देव आपणी उपजय विशेश रितीन आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक देवाचो मोग शिकोवंक आनी देवाच्या सेवेक तांच्या भुरग्यांक धाडूंक ताणें उदार जायशें तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळे बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आमा सर्वांनी जिविताची वास्तवीक सत्ता आसा तशी स्विकार करून कश्टा दुखांत सदां स्वस्तीक जावन कुटुंबांत माया मोगान आनी शेजारांत एकवटान आनी शांती समाधानान जियोवन अशें क्रिस्ती पुनर्जिवंतपणाची फळां आमचे थंय दिसून येयशीं आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.